आमी सगळ्यांनी आमकांच पळयल्यार आमी पेद्रू आनी ताचे सांगाते बरी दिसता. म्हणजे लागीं मस्त जाणांनी हांगा येवन सांगिल्लें आसा, फादर आमी मस्त कस काडलें फादर, पूण कांय फायद्याक पडूंक ना. हें पळय करता आसतना काल जाता आमच्या जिवितांत अजापां घडटात, विस्मितां घडटात. दिस द बीग प्रॉब्लेम वी आर फेसिंग. आमकां सगळें जाय. देव केदळ जाय आमकां? केदळ जाय आमकां देव? प्रेज द लॉर्ड. बरें, आमी सगळ्यांनी आमकांच पळयल्यार आमी पेद्रू आनी ताचे सांगाते बरी दिसता. सगळो रात तांणी काम करन पाटी आयल्यांत कांय मेळोना. आमी ह्या वाचपाचेर बैरेचे नाका. ह्या वाचपा भितरच आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. बरें आसा. ह्या हांतांनी आमी पळयता ते जेजून त्या दोनीची उपयोग केल्ली. आनी दुसरें हांतांनी सान पेद्रूचें जिवीत बदलावण. पयलें आमी पळयता पेद्रू आनी ताचे सांगात्यांनी सगळो रात ती दोन मासली धरूंक म्हणून ते गेल्ले, पूण ते पळयतात कांय मेळूं ना आनी ते फाटी येतात. हांगा कितें आमकां शिकूंक मेळटा, लिसांक कितें आमकां मेळटा? आमचें प्रयत्न, आवर एफर्ट न्हू, आमचें कश्टांचें वावंट, हार्ड वर्क. दुसरें दोनी पाटी आयिल्ल्या दोनीक तांणी बांदून घालचें आसा. दोरयेंत बांदून घालतात, उदकांत वचून वचप न्हू. हें कितें आमकां लिसांव दिता हांगासर? आमचें सोलवून, आवर फेलियर, आमचें सोलवून. दुसरें बेजाराई ना. तिसरें डिसअपॉयंटमेंट जिवितांत. म्हणजे लागीं मस्त जाणांनी हांगा येवन सांगिल्लें आसा, फादर आमी मस्त कस काडलें फादर, पूण कांय फायद्याक पडूंक ना. जिवीत मस्त कश्टाचें फादर म्हणटात ते हांगासर आमी पळयता. दुसरें आमचें सोलवून, आमचें बेजाराय, आमची निराशाय. तिसरें तेंच बोट आतां जेजूक एक प्लॅटफॉर्म जाता, स्टेज जाता, एक आल्तार जाता. आनी थंय जावन जेजू देवाचें उतर प्रसार करता, शुभ वर्तमान लोकांक शिकोवन दिता. अशें म्हळ्यार जिजस इज एंटरींग इन टू आवर लायव्स. कशें तो दोनी भितर गेलो गी, तशेंच जेजूय आमचे भितर येवंक प्रयत्न करता. मोडलेलें, बुडलेलें, फुटलेलें जिवितांत जेजूचें प्रवेश. मोडलेलें, बुडलेलें, फुटलेलें जिवितांत जेजूचें प्रवेश. युक्रिस्तीच्या मुखार, कुमगारा मुखांतर जेजू आमचे जिवितांत येता. चवथें जेजू तांकां सिमांकांनी सांगता, दोन गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची झाडां देंवया. स्लोली झाडां उडयलीच, मासलेची एक व्हडली रास झाडांक संपडली आनी झाडां पिंजूंक जालीं. आनी थंयसर तांणी पळयलें देवाचें, जेजूचें विस्मीत कार्य आमच्या जिवितांत. कदळा देव
आमचे तावन ल्हान संख्यो डिमांड करता तांकां सांगलें घाला तुमी म्हणून घाला तुमी म्हणून प्रायत्न तुमी करा तांणी देवान आमकांय ल्हान डिमांड करता आमच्या जिवितांत देवाचे उपदेश पाळचें इगर्जेचे उपदेश पाळचें हें पुरो करता आसतना काळान जाता आमच्या जिवितांत अजापां घडटात विस्मितां घडटात हर एकल्या आमच्या जिवितांत हें घडटा कदाळ आमी त्या देवाक आमचे जिवितांत आमी प्रवेश दिता तेदाळा तेन्ना मात्र आनी दुसऱ्यान आमी पेद्रूचें जिवीत पळय आतां हें बोटीचें जिवीत जालें कशें तें बोट उपकाराक पडलें तशेंच आमी आतां पेद्रूचे जिविताक नादर मारल्यार आमकां थोडी संगत्यो थंयसर मेळटा पयलें सिमोनचें फेलियर गेलो थंय कांय मेळूं ना फाटीं आयला एक्सपर्ट तो आमी साबार संगत्यो न्ही एक्सपर्ट मस्त एक्सपर्ट जाले आमी पूण आमी फेल जाता सोलवोन आसता पूण तो सोलवोन परमनंट न्ही जस्ट टेम्पोररी सो ते सोलवोन येता आसतना आमी कशें पेद्रू बरी जायचे म्हणून आयचे वांजेल आमकां सांगता दुसरें पेद्रू ताका ती निराशाय आसली जाल्यार पीटर वॉज व्हेरी जनरस हांगा तर पीटर उदार म्हण आसो जेजून ताका ताचें उतरां ताका सुबवर्तमान प्रसार करूंक ताचें बोट ताणें उपयोग केल्लें ताणें दिलें त्या देखून हांगा कितें आमकां शिकयता म्हळ्यार आमी केन्ना आमी दिता तेन्ना आमकां देव रिवॉर्ड दिता मस्त तितलें आनी झाडां पिंजूंक जालें तशेंच आमच्या जिवितांत आमी पोर RBI बँकांत एक न्यूज आयलें 35,000 crore पयशे SBI बँकांत RBI बँकाक गेलें ताका हक्कदारांक कोण दिनात आमी दवरले पयशे तुमींचे दवरले पयशे डेपोजीट घालून तुमचे पयशे आहात मस्त दवरल्यात तुमी मरतना ते कोण चेंज जायना म्हणजे नॉमिनी ना ताका कोण कालें कितें ना तें पळया तशें तांकां मेळ्ळें तुमकां कांय मेळना तर तुमच्या भुरग्यांक कांय मेळना जाल्यार तांकां मेळ्ळें तें RBIक मेळ्ळें पयशे दुसरें आमचे वेळ आमचे टायम आमचे सर्वीस आमचें कालें देवाक दिवचें तें कितेंय जावं तें सगळ्यांक आमकां देवा तावन कालें बेसांवां मेळटात आमी पळयता IT कामाच्यांक एका म्हयन्याक 50,000 लाख आमचे सांबाळ आसा तांचो म्हणजे माय कुली काम करता एका दिसाक 400 रुपये मात्र 8 घंट्याचें काम तांकांय 8 घंट्याचें हांकांय 8 घंट्याचें पळया रिवॉर्ड तशें ते 400 रुपये हांगा 1 लाखांतावन 50,000 1 लाख आमचेर मेळटा तशें तिसरें देवाच्या उतराचेर पेद्रूचो भरवोसो खंयसर जेजून सांगलें ताका कळ्ळें ताका जावं ना आमकां सगळो रात आमी काम केलें हांव कितेंय मेळूं ना आमकां नाका म्हूण येतालो पेद्रूक तो उडयलो म्हणून जमे आमी सगळो रात गेले हांव जाल्यार पेद्रू कदळा जेजू म्हणटा तुमी झाडां गुंडायंत घालाय म्हणून त्या झाडां तो थंयसर येतात ते झाडां घालतात आनी तांकां थंयसर मास्कली मेळटा सो तें पेद्रूचें परिवर्तन आमी हांगासर पळयता पेद्रू खालतो जालो व्हडलो मनीस खालतो जालो आय एम अ विन्नर म्हूण येतालो ताका ताच्या बदलाक तो म्हणटा सोम्या आय एम ए सिन्नर हांव पातकी आमच्या जिवितांत साबार पोटी अशें संदर्भ आमकां मेळटा आमची उणेपण वळखून देवाचे कुशे करूंक आमी प्रयत्न करीचे आमी आयकलें लास्ट सेंटन्स आयच्या वांजेलांत ताणें लेफ्ट एवरीथींग फॉलोड जीजस सगळें ताचें सोडलें मस्ती सोडलें झाड सोडलें ताणें दोण सोडलें ताची मनशांक सोडलें जेजूच्या फाटल्यान तो गेलो
आमी सक्कट सोडीचे म्हणून ना, तशें न्ही, नाका जाल्लें पुरो सोडीचें. आमी मस्त ओवन काडून येता मांड्यांत, मस्त ओवन काडून येता, तें सोडीचें आमी, तें उडयचें आनी पेद्र बरी आमी जेजूचे पाटलावदार जावंक प्रयत्न करचे. गॉड फर्स्ट, एवरीथींग एल्स इज नेक्स्ट. बट आमकां कान जाता आमच्या जिवितांत एवरीथींग इज फर्स्ट, गॉड इज दिस इज द बीग प्रॉब्लेम वी आर फेसींग. आमकां सगळें जाय, देव केदाळ जाय आमकां, केदाळ जाय आमकां देव, केदाळ जाय देव आमकां. दीस इज आवर बीग प्रॉब्लेम. देव दिता 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 जाल्यार आमकां तेजो गॉड फर्स्ट अशें आमकां देव पयलें, उरलें पुरा मागीर. आनी ताकाच गुंडायेतावन आमी देवाच्या उतरांचो नियाळ करून ताची जाणवाय आपणावंक आमी प्रयत्न करया.